ज्यांच्या खातीर आज वो वर्ल्ड कप फिडे वर्ल्ड कपाचो इव्हेंट हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो। तुमच्या मदलो कोण तरी फाल्यां सकाळी इन फ्युचर गोवा चॅम्पियन, नॅशनल चॅम्पियन आनी वर्ल्ड चॅम्पियन जावचो होच इंट्रस्ट आसा आनी ताकाच लागून 23 वर्सांच्या उपरांत फर्स्ट टायम फिडे वर्ल्ड कप हे इंडियेंत जाता आनी तेंय बी गोंयांत जाता। आमच्या सगळ्या खातीर हो प्राऊड मुवमेंट आशिल्लो। ही इंटलेक्च्युअल मॅच जाका आमी म्हणटा की ज्या मॅचींतल्यान टॅलंट जो आसा डी गुकेश सारकिले जे देशांतल्यान आमच्या पुराय जगभराक जेंच्यांनी वर्ल्ड चॅम्पियन दिले आनी तेच वर्ल्ड चॅम्पियन अशा पद्दतीन इन फ्युचर जावपाक जाय म्हणून हो फिडे वर्ल्ड कप आमी हांगासर ऑर्गनायज केल्लो। आनी हो हांगासर ऑर्गनायज करता आसतना आज म्हणजे पयलीं आतांच जे क्वीज कॉम्पिटिशन जालें, हाज्या उपरांत चॅस बोर्ड डिस्ट्रिब्युशन जातलो आनी ताज्या उपरांत तुमच्या मदीं वेगवेगळ्यो वेरियस गेम्स जातल्यो। ह्यो इतक्याच खातीर आशिल्ल्यो जे सांखळे सारकिल्या रुरल एरियांत सुद्दां चॅस प्रमोट करप, भुरग्यांच्या मदीं चॅस आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर ही सायड एक्टिविटीज हांगासर आशिल्ली। फिडे वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबराक सुरवात जालो, पण 31 ऑक्टोबरांतल्यान आज पर्यंत डिफरंट एक्टिविटीज तांच्यांनी गोंयांत ऑर्गनायज केल्यो आनी त्यो डिफरंट एक्टिविटीज सगळ्या जाणांनी इन्क्लुडींग द जर्नलिस्ट आनी स्कूल बॉयज आनी गर्ल्स हांच्यांनी त्यो एक्टिविटीज ऑन फिल्ड थंयसर तेंच्यांनी त्यो एन्जॉय केल्यो। दीस इज वन ऑफ द बेस्ट मुवमेंट फॉर द गोवन स्टुडंट्स। ते थंयसर म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल प्लेयर्स पळोवपाक मेळप, तांच्या कडेन इंटरेक्शन करपाक मेळप ही आमच्या खातीर खरोखर एक खूब व्हड संदी। टुरिजम इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपा खातीर इट इज मोर देन 60 कंट्रीज जे प्लेयर्स जे हांगासर आयले की तांच्यांनी गोंय हे सन सँड सी एंड स्पोर्ट्स हाज्या बाबतींत प्रमोट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात व्हेले। हेंय गोंया खातीर खूब बरी गजाल आशिल्ली। पण इन लॉंग रन म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एकदां फिडे वर्ल्ड कप जावन गेल्या उपरांत जो वर्ल्ड कप फिडे वर्ल्ड कप फिवर गोंयांत आसा तो मेंटेन आमकां दवरपाक जाय आनी तो मेंटेन दवरपा खातीर आमच्या मदीं आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डायरेक्टर अजय गावडे हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की कंटिन्युअसली हो फिडे वर्ल्ड कप आनी चॅस वर्ल्ड कपाचो फिवर हो मेंटेन दवरप, भुरग्यां मदीं अशाच पद्दतीचे डिफरंट कॉम्पिटिशन्स एट अ डिफरंट लेवल ऑर्गनायज करप। आमच्या स्कूल्स आनी हाय सेकंडरीज हाचे सगळे डिफरंट टिचर्स दोज आर इंट्रस्टेड इन चॅस तांच्या खातीर ट्रेनिंग ऑर्गनायज करप, तांच्या खातीर स्पेशली विथ द गोवा चॅस एसोसिएशन हांगासर महेश हांगासर आसा, तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन तांचे वेगवेगळ्या टिचर्सांक ट्रेन करप आनी कंटिन्युअसली भुरग्यां मदीं अशा पद्दतीची कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करून तांकां फुडें हाडप, जेणे करून आमकां इन लॉंग रन म्हणजे गोवा वील बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन आनी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हे गोंयांतल्यान येवपाक जाय। आतांच तुमी इवन पळयलो विच इज इन बिलो 7 ही हॅज वॉन इवन वेरी इवन स्टँड अप। फिडे वर्ल्ड कपाचो सायड इव्हेंट आमी जो हांगासर ऑर्गनायज केल्लो, ह्या सायड इव्हेंटा खातीर खास करून आमच्या मदीं वर्ल्ड चॅस एसोसिएशनचे माय फ्रेंड नितीन नारवी दियर वेलकम बिहाफ ऑफ द साकली स्टुडंट एंड बिहाफ ऑफ द रवींद्र भवन साकली, all other dignitaries, those who have come here all the way from the Rio Resort to here to organize this event, especially the Abhijit, you have played the match with our boys and girls from the Sakli. Once again, it is a congratulations for you, you have won the match. Okay. सगळ्यात पयली फिडे वर्ल्ड कपाची हांगासर सायड इव्हेंट जो आमकां हांगा जाला आमीच हे आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा। इन फ्युचर तुमी बीच अशाच पद्दतीचे म्हणजे खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर पावचे डिफरंट स्पोर्ट्सांत म्हणून हो टुर्नामेंट हांगासर ऑर्गनायज केल्लो। हांव खरोखरूच म्हणजे फिडे वर्ल्ड कप हांच्या ऑर्गनायजेशनान वेगवेगळे प्रोग्राम्स जर हांगासर ऑर्गनायज केले ताच्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता। I congratulate the organizers, coaches, teachers and the volunteers for bringing this wonderful learning programs to our children during such prestigious international tournament. हो तुम्ही सगळ्या जणांनी परत एकदा एन्जॉय करचो आणि ऑल द वे हांगासर दोज हू आर कम फिडे वर्ल्ड कप्स एसोसिएशन एंड all the other players, those who have come here. So once again, I welcome all of you, especially in my constituency in the Sakli Ravindra Bhavan in good auditorium. So once again, thanks for all of you.